कार्मेल किराणाच्या प्रेक्षकांनो, कारिजमाच्या ह्या काळार आज एक संभ्रमाचो दीस. आदल्या हप्त्यांत सांजुजेचें संभ्रमीक फेस्त आमी संभ्रमलें आनी आज मरयेक इज बी हाडलें फेस्त आमी संभ्रमता. बऱ्यांतली बरी खबर, सगळ्या संवसारांत एक दोलपास चल्ली ती बरी खबर. आडन गब्रियल बडवो मरये सशीन आयलो. तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. देव जेजू मुखांत मनीस जातलो, मरयेचे उदरी जल्मतलो, संवसाराचो सोडवोनदार मनशा रूप घेतलो आनी देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ह्या फेस्ताचे पयलें मेळ, ह्या सोडवणेचें पयलें मेळ. ह्या फेस्ता मुखांत आमी संभ्रमता. डिसेंबराच्या 25 तारखेर जेजूचो ह्या संवसारांत जल्म आमी संभ्रमतना 9 म्हयने आदीं ही बरी खबर मरयेक आयिल्ली आनी तें फेस्त आज आमी संभ्रमता. त्या देखून हो फेस्ताचो आयचो वांजेल आमी नियाळ करया. सान लुका प्रमाणे जेजूची बरी खबर. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतल्या एका आंवकारेसाचेर पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझ नांवाच्या एका दादल्या लागीं करज जाल्लें. त्या आंवकारेचें नांव मरी. देवदूत भितर सनन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगात आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावं म्हूण आपणे इतल्याक चिंतूंक पडली. थोवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोनाचो स्पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वजा बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र न्हू तुजेर येतलो आनी परमोनाथाची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तां जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीत एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायर एका पुता गर्भेस्त जाल्या आनी वंशडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6 म्हयनो. कित्याक देवाक आसाद जावचें कसलेंच ना. तेदो मोरयेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तुजे सरशिलो गेलो. भावनो, बहिणीनो, सगळ्या मनशा कुळाक अपूर्व संतोश भरीत करची ही खबर. बडवो गाब्रियल ही खबर हाडन आंवकवारी मरये सशीन आयलो. देवान तुका विंचून काडल्या. तिका नामान करून गेलो. नामान कुरपेन भरलेले, नामान कुरपेन भरलेले. सोमी तुजे सांगात आसा. कुरपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगात आसा. कुरपेन भरलेले म्हळ्यार कितें? इंग्लिशांत ट्रान्सलेट म्हळ्यार मोस्ट हायली फेवर्ड वन. आळे आमी सगळे जायते पडी म्हणटा, आळे हो भुरगो त्या टिचेरीक मोगासो, फेवर्ड. संवसारांतल्या सगळ्या रस्त्यां पैकी मरी हायली फेवर्ड. देवान तिचे देव तिचे थंय इतलो खूश पावलो. कित्याक कसो खूश पावलो? कित्याक तिजें जिवीत सगळें देवाचेर केंद्रीत जालें. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा आनी हो सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा म्हणलो. सर्वेस्परान योजन केलां आनी ताज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक तुजी गरज आसा. तुजे उदरी तो मनीस जातलो.
एकच फावटी मोरयेक कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. ती गडबडली. पळयत पुस्तक सांगच्या बरी ती गडबडली. पूण बडव्यान तिका समजयलें, सांगलें कशें हें साद जातलें म्हणून. आनी एक फावटी देवाचें योजन कितें म्हूण ताका कळीत जालें. हें कितें म्हूण कळीत जावंक ना, पूण हें देवाचें योजन म्हूण तिका कळ्ळें. ही देवाची खुशी मदीन कल्तीमान गेलो. लातीन भाशेन आमी म्हणटा एकाच उतरान हो सगळो दैवशास्त्र मोरयेच्या जबाबीचो तत्व आसा म्हूण सांगीत फियात. कोंकणी भाशेन म्हणना आपले सुमेची सकंदशी चरणदशी तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जावं. आपले सोम्याची चरणदशी तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जावं. तशें म्हणल्यार मोरयेन संपूर्ण तरान देवाच्या योजनाक कल्ती मान गेलो. पयलें तिजेर राजा आसले मनशाचें हें कशें जावचें, हांव आनीक हांव कुंवार. पूण एक फावटी देवाचें हें योजन, देवाची खुशी देवान थंयसून काडला, देवान केला. देवाची खुशी मोरयेन कल्ती मान गेलो. हेच्या फेस्ताक पयलें वाचप इसायास प्रवादीचें. इसायास प्रवादी मोरये विशयी आनी जेजू विशयी प्रवाद करता सुमार 600 वर्सां आदीं. चरित्रेचें येयिल्लें इतिहास आमी पळयल्यार आमकां समजता आहाज रायाची वाट आनी मोरयेची वाट. आहाज राय जुदेयांतलो राय उत्तरांतावन वयर येवन ताका ग्रासूंक पळयतलो. आनी आहाज राय चिंता हांव हें धाकटें म्हजें हें राजस्थान घेवन हे म्हजें राय पोवन घेवन येद्या व्हडल्या राया विरोध झुजोंक म्हजे लागीं सैन खंयच आसा देखून सगळो तरतरलो. आपणात हांव ही पदवी येतली आनी हांव गुलाम जातलो तो भियेलो. आनी देखून आसिरिया रायाचो ताणें आडदोस मागलो. म्हज्या कुमके किये आमी सगळे दोगी सांगाता मेळोन ह्या आमच्या राया विरोध झुजया. ही खबर प्रवादीक देवा मुखांत फावो जाली. आनी इसायास प्रवादीक हें देवाचें उतार फावो जालें. आजाच्या राजस्थानाक वचून देवाची खुशी ताका कळीत कर. इसायास प्रवादी शिदा आहाज रायाच्या आस्थानांत गेलो आनी शिदा ताच्या तोंडार सांगूंक लागलो आळे हें तुजें योजन मनशाच्या बोळाचेर वंदून रावलें योजन देवाक मानवंक ना. मनशाच्या बोळाचेर न्हय सगळी इस्रायलची चरित्रां घडली. आमची सगळी चरित्रां देवाच्या बोळाची. इजिप्ताच्या गांवांत हांव आज पर्यंत देव आमच्या पाक्षेक आसा, तो आमचें बोळ. पूण आहाज राय येदोळूच ताणें ओप्पंद करून जालो आसिरियाच्या राया कडेन. आनी आतां हो ओप्पंद फाटींगान ताजे लागीं रागार जावंक ताजे लागीं वैरी जावंक ताका मन नातलें. देखून संवसाराचो प्रभाव आनी पदवी ताणें पळयली आनी तो आयकूंक ना. आनी त्या देखून देवान इसायास प्रवादी मुखार सांगलें देवा लागीं खुना माग. आहाज प्रवादी आपणाचें योजन जारी करूंक बायलान लेप लायता म्हूण सांगीत हांव देवाची परिक्षा करना, खुना मागून हांव देवाची परिक्षा करिना. न्हय ताका खुना मागूंक मन नातलें. पूण जर तर तो मागत जाल्यार आपणाचें योजन ताणें सोडी जाय पडटें. आपणाचें योजनाक ताणें घट धरलो आनी देवाच्या योजनाक ताणें कल्ती मान घालो ना. हांव खुना मागना म्हणलो. पूण देवाचे उतर प्रवादी मुखांत इसायास प्रवादी मुखांत आज रायाक फावो जालें पळय तूं खुना मागनाय कित्याक तुका तुजी खुशी करूंक मन आसा. देवाची खुशी न्हय, देवाच्या योजनाक न्हय, तुज्या योजनाक तूं कल्ती मान घालताय. पळय एक आंकवार स्त्री गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली. इतिहासांत आजाची आंकवार राणी गर्भेस जावन ताच्या पुताक जल्म दितली आनी तो जुदा गांव हेरा वैरीन तो सोडयतलो. पूण हें
प्रभातपण संपूर्ण जातलें हें फेस्त आज आमी संबरांचें फेस्त मरियेन देवाच्या योजना खलतीमान घालन एक अवकाळ स्त्री एका पुताक प्रसूत जावन देवाच्या पुताक प्रसूत जावन सगळ्या मनशा कुळाक थारान दितले हें व्हडलें फेस्त आज आमी संभ्रमतो मोगाच्या भावान भयणीनो. आयचे पयल्या वासाप आहास प्रवादी देवाच्या योजनाक खलतीमान घालिना, पूण दुसरें वासाप शुभतेंतल्या वासाप मरी देवाच्या योजनाक खलतीमान घालता. तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं, तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं. मुझे सगळें जिवीत सर्वेस्परा देवा तुज्या योजना प्रकार हांव तुज्या हातांत समर्पून दिता. मुजें म्हणलें कांय ना, मुझे समजलें ना ह्या देवाच्या कुशेक खलतीमान घालता आसतना कितें तिका मुखार राखून आसतलें तें. पूण हर एक फावटी जें कितें आज तिणें जबाब दिलो फियात तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. तिच्या जिवितांत हर एका घडी कश्टांचें जिवीत तिचें, तुजो पूत सांगाता तिणें सारलें जिवीत कश्टांचें इजिप्ताक पळयन ताजे उपरांत 30 वर्सांनी तिचो पूत परगत जिविताक येतना 12 वर्सांचो आसतना देवळांत तिणें सांडल्या वेळार आनी निमाणें जायती खबर तिका मेळ्ळी. तिच्या पुताक कितलें विरोधपण करता तें आनी त्या करून एक ती धांवन आयली पळोवंक कितें घडटा तें पळोवंक. आनी निमाणें तिका खबर मेळ्ळी तिचो पूत कुरीस घेवन कुर्साच्या मरणाक पयन करून आसा. आनी त्या वाटेर ती येता आनी सांजोन सांगच्या प्रमाणे तिचो पूत कुर्सार उमकळोन मनशाकुळाच्या सल्वसावा पासत आपणाच्या जिविताचें बलिदान करता आसतना ती धैर्याधीश स्त्री त्या दीस बड्या गाब्रिएलेक जायत तुजे कुशे प्रमाणे जावन म्हणली ती जेजू सांगता देवाच्या योजनाक खलतीमान घालता तुज्या कुशे प्रमाणे जावं. भावान आनी भयणीनो, हें मरियेचें जिवीत सुरू जालें बडब्या गाब्रिएलान हाडली बरी खबर. तिणें देवाच्या कुशेक खलतीमान घालो आनी अशी ती सगळ्या मनशाकुळाची आवय जाली. जेजून तिका सगळ्या मनशाकुळाक ताज्या मोगाच्या सिसा जुवा मुखांत फावो केलो. पूण मनशाकुळाच्या चारित्र्याची सुरविली पानां आमी वस्ती तेन्ना आमकां कितें पळोवंक मेळटा? सरी विरोध जाल्लें तें. आदाम आनी येव देवाच्या कुशेक खलतीमान तांणी घालोना. ह्या तोटांत आसल्या 6 रुखांचें फळां तुमी खावयेत, एका रुखाचें मात्र खावंक नजो. एक मात्र आज्ञा देवान आदाम आनी येवेक दिल्ली, पूण आदाम आनी येवेन देवाची खुशी मोडली, आपणाची खुशी केली. मरियेन आपल्याक समजोंक ना हांव अंकवार, पूण देवाचें योजन हें देवाची खुशी ही मरियेन खलतीमान घालो आनी देवा सांगता आपणाची मेटां काडली. ह्या मरियेचें इस बियाडलें फेस्त एक आमकां सांगता मरी देवाच्या कुशेक खलतीमान घालन देवाचें ठाबेरनाकल जाली. तिका तें वर्तें बाग फावो जालें देवाच्या पुताक जेजूक आपणाच्या कुशव्यांत वावोवचें, देवाच्या पुताक मनशाचें रूप दिवचें, देवाच्या पुताक रक्त मांस दिवचें आनी ह्या देवाच्या पुताक आपणाच्या कुशव्यांत वावोवचें. आनी एलिझाबेथीन तें मानून घेतलें आनी येसर साद जालें. मरियेन आपणाचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें आनी हें समर्पण दिवंक साद जालें कित्याक मोरी भावार्थान भरलेली, मोरी कुरपेन भरलेली. नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगता आसा. देवाच्या कुरपेन भरलेले देवान सर्व देवान मरियेक चड लायक केलें म्हूण सांगयेत. मोरी सर्व रस्त्यां पैकी उत्तम आदर्श देवाच्या कुशेक खलतीमान घाल्ली. आदाम आनी येवेन देवाच्या कुशेक खलतीमान घालनासतना
देवाचें हजरपण वगडोवन घेतलें. त्या देखून भुमी वैकुंठांतली तांकां भायर धाडली. भुमी वैकुंठांतली तांकां भायर धाडली म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांतून ती भायर पडली. तेदोळ पर्यंत देवाचें हजरपण तांकां संतोश भरीत करतलें. पूण ज्या दिसा तांणी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक ना, देवाक ती अविधेय जाली आनी आपणाक जायतलें केलें, देवान करिनाका म्हणलें, तें आडवारलेलें फळ तांणी केलें. आनी त्या दिसतावन तेदोळ पर्यंत मोग असो आसलो तो देव, त्या देवाक मेळोवंक वेता आसतना या तो देव तांकां मेळोवंक येता आसतना ती भियेली. भावनान भयणीनो, देव आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमकां केदाळा इबे. केदोळ पर्यंत केदाळा देव आमच्या जिवितांत आसा, त्या दाळासर आमी धैर्यादीक जाता. मरयेचें जिवीत हाका साक्ष. मनशापणान ती भियेली, मनशापणान तिजे लागीं सवालां आसलीं, पूण एक फावटी दैवीक उजवाड तिका मेळ्ळो. कितें घडटलें म्हणून तिका समजूंक ना. आनी जर तर ती चड त्या विशयान समजूंक गेल्ली, ती चड आनी भियेती. कित्याक ती जाणा आसली बरें समाज तिका कशी पळयतली की म्हणून. कशी पळयतली तिका समाज. ल्हान आसतनाच हर एका चेडवा भुरग्याक नियमशास्त्र जुदेवांचें बरें करून शिकयतले. जर तर एक आंवकार चली गर्भेत जाली, मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार त्या चलयेक धरन तांच्या आवय बाबाच्या घरा मुखार हाडन घरच्या दरवट्याचेर तिका पातन जिवेश मारतले. द्वितीय नियमांत 22वा आवास्वार 23 आनी 26 वळेर आमकां तें पळोवंक मेळटा. आनी हे नियम इतले कठीण आसले की जेजूच्या जिवितांत जायती जेजू धरूंक तांणी तशें जेजूक धरूंक तांणी चिंतलें. आनी जेजूक संभ्रमच्या इराद्यान फाताक हात धरलेल्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडलो. जेजू मुखार तांणी हाडलो. जुवांवच्या वांजेलांत 8व्या आवास्वारांत 5 वळींत आमी मेळटा आनी सांगता, मोइजेच्या नियम शास्त्रा प्रकार ह्या स्त्रियेक फातराय जाय म्हणून आसा, तूं कितें म्हणटाय. असले कठीण नियम ते जावन आसले आनी कोणायच्यानी ह्या नियमाच्या दवलेतावन भायर पडोवंक साद जाले. आनी मरियम जरें जाण आसली, हर एक चलयेक बऱ्या तरेन शिकयतले आनी देखून हर एकल्यांनी 17 चलय जे आसले. इतलें कठीण तें आमकां सांजेचे कळवळे आमकां कळटात. मरी गर्भेस आसता म्हूण संवसारीक तो सगळो कालो बोलो जाता. आनी तो बरो मनीस जाल्लो जाल्यार गोत्ती सोडूंक चिंता. समाजीचे दृश्य प्रकार तांच्यान दवरूंक जायना. आनी हे योजन देवाचें मरयेक उगडापें जाता आसतना ती आंवकवार देवाच्या पदवेन वय. तिणें घालती मानगलो भावार्थान तिणें देवाच्या कुशेक आपणाची तकली बागयली. पूण समाजे मुखार कोण तिका मानून घेत, कोण तिका तिणें सांगतना ती समजून घेत. 2000 वर्सां आदीं घडलें तें आजून घडटा आसतनाय आमी कितलें तें आयक आसतना आमकां कितलें हें असाध्य म्हूण बगचें. आनी तसल्या काळार हे नियमशास्त्र इतलें कठीण आसता आसतना मनशा सैमाचे कळवळे मरयेक आसले. पूण ताज्या केसर ह्या मानवी काळोखांत, ह्या संवसारी काळोखांत मरये लागीं एक उजवाड आसलो आनी तो उजवाड जावन आसा भावार्थाचो. बडव्या गब्रिएलेन तो मानून घेतलो. नामान कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता आसा. हे देवाचें हजरपण वो आत्मीक उजवाड. ही आत्मीक उजवाडाची वाट तिजे थंय आसल्यान मरयेन देवाच्या कुशेक खालती मानगलो आनी संवसारांतल्या काळोखांतल्यान सोलोवंक ती जायती जाली. हें मरयेचें व्हडपण, हें मरयेचें आत्मीक धैर्य. त्या देखून बरोसो ते सांगता देवाक
आसात जाल्यार कितेंच ना. बायबलांत जायत्यो बडी आमकां हें पळोवंक मेळटा. देवाक आसात जाल्यार कितेंच ना. मातेवाच्या वांजेलांत वेकनेसो आवास्वार 26 म्हणटा, देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना. मनशाक तें आसाद वय, पूण देवाक सर्व संगती साद. जोबाच्या बुकांत इतले सर कश्टलो जोब निमाणे ताच्या बुकाच्या निमाण्या वास्वारान आमकां पळोवंक मेळटा. 40:2 वास्वार 2री वळ. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच आसाद न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कितेंच आसाद म्हणून हांव जाणा. किर्तनाच्या बुकांत आमी पळोवंक मेळटा. किर्तन 115 3रो वास्वार. आमचो देव सर्गार आसा, आपणा जाय तें सगळें तो करता. आपणा जाय तें सगळें तो करता, कित्याक ताका आसाद म्हणलें कितेंच ना. भावान भयणीनो, मरयेन देवाच्या कुशेक कालती मान गेलो. सरेंडर म्हणटा आमी. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. सगळें आपणाचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पण दिलें. हांव सोमयाची चरांदसी, ग्रीक भाशेन म्हणटा दुले. चरांदसी म्हळ्यार सेवाकी. आनी सेवकाचें काम कितें? केदळाय एटेन्शन दिवचें. केदळाय एटेन्शन दिवचें. देवाचेर, त्या आपणाच्या दनयाचेर निगा दवरची आनी दनया कितें जाय तें करचें, ताणें सांगच्या पयलेंच करचें. तशें म्हळ्यार सगळें जिवीत दनयाचेर केंद्रीत जालें. मरयेन सांगलें म्हजें सगळें जिवीत देवाचेर केंद्रीत. आनी त्या देखून देवाचें खबेनाकल ती जाली. असलें समर्पण आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आनी जर तर असलें समर्पण जाय, गरजेचें देवाची खुशी करची आनी आमकां समर्पण दिवचें. तुजें म्हळ्यार सांड देवाक वेंगल्या वेळार देवाक वेंगेवन राव, तें जाल्यार सगळें जाता. लुकाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. 14 आवास्वार 30 आनी 30 वळ. तुमकां तुमचे मदल्या कोणेय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें संडेला करीत म्हजो शिश्य जावंक नजो. सरेंडर गरजेचें, समर्पण गरजेचें. मातेवाच्या वांजेलांत 12 वास्वार 50 वळींत आमी वाचता, जो कोण सर्गी आसा म्हजे बापाची खुशी करता तोच म्हजो शिश्य, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. जुवान बरल्या पयल्या पत्रांत 2 वास्वारांत 17व्या वळींत आमी वाचता, संवसार आनी ताच्यो वंदवणी अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांच पळटा. परत्यान किर्तनकार अशें म्हणटा. 140:3 किर्तन 10 वास्वार. तुजी खुशी करूं म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. मोन्यांच्या पुस्तकांत आमी परत्यान वाचता. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी, तुजे दोळे म्हज्या वाटांचेर लायिल्ले आसूं. परत्यान किर्तनकार 40वें किर्तन 8व्या वळींत आमी वाचता. तुजे कुशेक पावलो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा. आमच्या जिवितांत जर तर आमी मरये भशेन देवाचें टॅबरनाकल जाय, आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिवंक जाय. कशें मरयेन आपणाचें जिवीत देवा थंय केंद्रीत केलें, तशें आमचें जिवीत देवा थंय केंद्रीत जावंक जाय. आधुनीक ह्या संवसारांत येसलें जिवीत सारूंक तितलें सलीस न्हय. आज मरयेची इसबी हाडलें फेस्त आमी संभ्रमतना मरी देवाच्या टॅबरनाकल जाली. आपणाचें जिवीत सगळें देवाचेर तिणें केंद्रीत केलें. तशें आमचें जिवीत देवाचेर केंद्रीत जावंक, ह्या वाटेन चलोवंक मरी आमची माय आमकां बेसांवान दिवं दी. आमची सर्गेची आवय ती आमचो हात धरून ह्या वाटेन सोमकोवंक आमकां शिकोवन दी आनी त्या वाटेन चलोवंक उदार काळीज आमचे दी. सरेस्प देव रचोवन दी म्हूण मागया. आमेन. देवा